म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, इतलो त्यो आमी जेजू विशयी आयकल्लें पळयल्लें, देंवचार पर्यंत ताका वळखताले, पोरके पर्यंत ताका मानताले आनी ताची पोरजां वळखतालीं, पूण तांचे मदें दुबाव आसतालो. आनी आयज तो आमकां हें कळीत करता. तो म्हणटा, भितरल्यान हांव कोणा सोबें आसा, बापा सोबें, आनी हांव जें कितें म्हणटा तो हांव बापायक गोवाय दिता, तेच भाशेन बापूय म्हाका गोवाय दिता. आतां तुमी जें वाचलेलें आसा तें सगळें म्हजे विशयी, मोइजेसान आदीं फुडें सांगलेलें म्हजे विशयी, पूण तुमी तर ताका सोत मानलेले जाल्यार तुमी म्हाका सोत मानतले आसल्यात. कित्याक ती देवाचो पूत आमचे मदें आयला म्हणून तें सोत मानूंक मातशें ताका अवघड जातालें. देव कसो आमचे सारकलो जातलो, पूण देवान पळय कित्याक आमकां ताच्या पुताक धाडला पळय तो. मनशांक खूब ताणें करून दाखयल्लें. आतां पयले वाचपान आमी पळयलां, इतलीं विजमितां घोडितान ताचे पासत केल्लीं, इजिप्तांतलीं गुलामपणांतलीं ताका भायर काडलेलीं, सगळीं विजमितां ताणें चाखलेलीं पळयलेलीं, पूण तरी पूण तांची काळजां दारूण जातात आनी देवाक तीं मानिनात परतून. म्हणटच मनशां कोण पळय तो जेजू म्हणटा, हांव तुमकां बरो वळखता, तुमी आतां हे सायडीन आहात, फाल्यां ते सायडीन आसतात, जोडना. कित्याक मनशाची गत अशी. पूण हें केन्ना घडटा, जेन्ना आमी ताच्या एकवटान रावना पळय तेन्ना. पूण ताका तर एकवटान रावत जाल्यार जशे भाशेन जेजून आपलें जिवीत सारलें ते भाशेन आमी सारतल्या. ही कृपा आमकां मेळच्याक भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागया. ह्या काळांत आमी अदीक आनी अदीक कृपेन बरोवन जेजू सोबें आमचें जिवीत सारच्याक. सगळीं जाणां आतां शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताका आमी हाजीर जावन सगळें आमचे भितर चिंतनां, उतरां, कोन्यो, चाल, आठवणी सगळें ताच्या नांवान भायर काडून ताचें दवरलें म्हणटोच तो तें नितळ निर्मळ करून आनी हो विस्वास बरवासो आमी ताचेर दवरया. नाजाल्यार आमी ताच्या प्रिती मोगान वाडचे ना, कित्याक प्रत्येक सुस्कारान तो आमकां ताच्या प्रिती मोगान वाडयता, आमकां भरून काडटा आनी आमचें जिवीत ताच्या मोगान तो पेटयता. हे भाशेन भाग्यवन फ्रांसिसावर सोबें घडलें ते भाशेन आमच्या जिवितान घडच्याक आतां आमी आमचें जिवितूच ताका समर्पिया आनी सगळी आमची मागणी तसा ताका ओपून दिवया.